कॅप्टन आयज तुम्ही दाबोले एअरपोर्टार आयला, कितें इश्यू हा? ना पळय, आमकां सकाळीं सगल्यांक कळून आयला की कटार एअरलायन्स शिफ्ट जाता ऑपरेशन्स टू मोपा फ्रॉम जून. हें कितें अचानक जावना, हें सगळें प्लॅन्ड आसा सरकाराचें. ते एका एका एअरलायन्साक मोपा धाडटात. जितले लोक, हजारांचे हजार लोक जे डिपेंडंट आसा ह्या एअरपोर्टाचेर, टॅक्सी ड्रायव्हर जावं, भायल्यान मोटरसायकल पायलट जावं जे गाडे चलयता आपणाचे, जे हांगा हॉटेलां आहात, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जे एअरपोर्टार डिपेंडंट आसा, तांच्या बाबड्यांचे कितें जातलें? तांच्या पोटार खट मारूंक सोदतात हे. आमचं फक्त इंटेन्शन या सरकाराचो एअरपोर्ट बंद करपाक. आनी ताका कारण आसा, कित्याक मोपा एअरपोर्ट पळय आसा तो कोण आतां कंट्रोल करता? प्रायव्हेट ऑपरेटर, GMR. आनी आजू बाजून मोपाच्या एअरपोर्टाचेर कोण आसा? हे सगळे काझिनो ऑपरेटर आसात. थंयसर हॉटेलां बांदल्यात, थंय काझिनो येवपाचे आसा, म्हणजे त्या एअरपोर्टार देंवतकूच आपणाचे काझिनोन गॅमलिंगाक ऑपरेशन स्टार्ट करपाक आपणाचे फायदा. सो जितले लोक आनी जितले फॅमिली ह्या एअरपोर्टाचेर डिपेंड आसा ते त्रासान पडटले. प्लस साऊथ गोवान आमी जेन्ना टुरिस्ट म्हणटात, कितले नॉर्थ गोवाचे बेल्ट म्हणत तर लोक तरी पूण साऊथ गोवा टुरिस्ट साऊथ गोवाक येतात. कितलीशी 5 स्टार हॉटेलां आसा, 3 स्टार, धाकटी हॉटेलां, प्लस जे गाडे चलयतात, सांजचे रोस ऑमलेट जावं कितेंय जावं, भाजी पाव आपणाचें पोट चलयतात, तांचें कितें जातलें? एक सरकार म्हणटा तो आवय बापूय. नॉर्थ आनी साऊथ लागना, सगळ्यांचे बरे भशेन पळोवपाक जाय. एका भुरग्याचे ओडून दुसऱ्या भुरग्याक दिवंक जायना. होच प्रयत्न आसा ह्या सरकाराचो. हांव तुमकां एक इम्पॉर्टंट फॅक्ट सांगता. आमी स्टडी केल्लें, जेन्ना फिजिबिलिटी स्टडी जाताली, मोपा कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट जावच्या पयलीं 12 एअरलायन्स ऑपरेट जाताल्यो तेन्ना दाबोले एअरपोर्टार. ते 12 एअरलायन्सांतल्यो 9 एअरलायन्स इन्क्लुडींग एअर इंडिया, इन्क्लुडींग इंडिगो, इन्क्लुडींग स्पायस जेट, ह्यो मेजर एअरलायन्स पळय आशिल्ल्यो, तांणी सांगलें आमकां मोपा ऑपरेट जावपाक इकॉनॉमिकली अनवायबल, आमकां मोपा धाडिनाका, आमी फकत दाबोलीम ऑपरेट करूंक शकता म्हूण. जाल्यार तांकां फोर्सान कोणें धाडलें? आनी ते 3 एअरलायन तांणी सांगलें आमच्यान मोपाच्यान ऑपरेट करपाक जाता. तातूंत एक गो एअर आशिल्ली, आयज गो एअर बंद पडली पळय. सो म्हाका दिसता देर वील बी अ इकॉनॉमिक डिझास्टर दाबोली एअरपोर्ट बंद करून. खुबश्या लोकांचे जॉब पळय आसा, पोट आसा, ते काबार जातले. हें सरकारान चिंतपाक जाय. सेकंडली, हांव कित्याक म्हणटा इट इज अ कॉन्स्पिरसी? सरकार हाचे फाटल्यान आसा एक एअरलायन्साक धाडपाक. बारीक उदाहरण घेवया. तुमी इंटरनेटार वचा तिकीट बूक करपाक, तुमी पळयतले की गोवा टू बॉम्बे जावं, गोवा टू दिल्ली, खंय सावन जावं, तुमी जर दाबोलीम एअरपोर्टार सावन तिकीट जर बूक करशात जाल्यार ती तिकीट म्हारग. आनी मोपा सवाय आसा. कित्याक हे? अरे गोंयांच्यानूच मरे प्लेन वता. देर इज वन मोर फॅक्टर, UDF, युजर डेव्हलपमेंट फी म्हणटा पळय ती. युजर डेव्हलपमेंट फी दाबोलीम पळय आसा ती हाय आसा आनी मोपा सवाय आसा. म्हणजे खंय ना खंय एअरलायन्साक सांगता तुमकां म्हारगाय पडटले हांगासान ऑपरेट करीत, तुमी हांगचे वचा, मोपासान ऑपरेट करा. आनी पॅसेंजरांकूय सांगता तुमी तर हांगा तिकीट घेशात जाल्यार तुमकां म्हारग पडटले. सो दीस इज अ कॉन्स्पिरसी बाय गोंयचो सरकार हो एअरपोर्ट बंद करपाक. आमकां फकत एकूच कारण दिसता, हे एअरपोर्ट कित्याक बंद करूंक सोदता पळय ते. कित्याक म्हाका दिसता खंय ना खंय या BJP सरकाराक भंय लागला की इन्व्हेस्टिगेशन जालां, जे आमी केस फायल केल्या की हांगा फक्त गोल्ड स्मगलिंगूच करपाचें, पॅसेंजर नाका. हांगा लोकांक फायदो जाल्लो नाका, फक्त मिनिस्टर गोल्ड स्मगलिंग करता तांकांच फायदो करपाचो. म्हाका दिसता हो एअरपोर्ट फकत गोल्ड स्मगलिंग एअरपोर्ट म्हळ्यार पुरो, आनी कांय ना. कित्याक मिनिस्टराच्या गाडयांनीच वता न्ही सगळें. सो हेंच कारण आसतलें.